काँग्रेसीच्या दिगंबर कामतीक पक्षात हाडून ताका बीजेपी मुख्यमंत्री करपाचे यत्न करता म्हूण गिरीशान हालींच वक्तव्य केल्लें. आतां बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मोठो गौप्यस्फोट केला. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार खंय बीजेपीत येवपाक सोदतालो आनी ताणें संघटन मंत्री सतीश धोंडाची खंय भेट घेतिल्ली. दिगंबर कामतीकूय खंय बीजेपी पक्षात घेवपाक सोदिना म्हूण विनयान सांगलें. गिरीशान स्टेटमेंट केल्लो कितें की दिगंबर कामत हो भारतीय जनता पक्षान वचपाक पळयता आनी त्या स्टेटमेंटाचेर तर हांवें सांगलें कितें हेजे पयलीं तोच खरें म्हणजे सतीश धोंडा कडल्यान प्रयत्न करतालो, सतीश धोंडाकूय मेळ्ळो आसतलो की ह्या आमच्या पक्षान आतां कांय उरूं ना आनी फ्युचर कांय ना तेन्ना भारतीय जनता पक्षान येवपाची तेणें इच्छा प्रकट केली. हो स्टेटमेंट आसा म्हाजो तितलोच. आमी दिगंबराक जर भारतीय जनता पक्षान घेवचेच ना तेजो येवपाचो प्रश्नच ना दिगंबर कामतीचो. विनयान सांगिल्ली गजाल फट आनी काँग्रेस पक्ष सोडपाची इच्छा ना म्हूण गिरीशान स्पश्ट केलें. बीजेपी आनी तेंचे लिडर तांकां एक म्हण हिंदीची आदत म्हाका, आदत से मजबूर. तांकां फूट मारपाची एक वेगळी आदतूच जाल्ली आसा आनी ते खरें उलोवपाक शकत ना. ते सत्य कितें आसा तें सत्यान फायट करनात. ते सत्य फायट करता जाल्यार ते असत्य यूज करता, कारण हे असत्तेचे पुजारी. विनय तेंडुलकरान जे म्हाजेर स्टेटमेंट केला बीजेपीक जॉयन जावपाचें, म्हणजे एक म्हणजे ते एक हांसपाची गजाल. पयलीं ताणें आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन चॅक करचें की तेगेले स्वताचेच कार्यकर्ते ह्या स्टेटमेंटाचेर बिलीव जातात. लोक कितलो ते बिलीव जातले तें खबर ना, पूण तांकां ती संवय कन्फ्युजन फोट उलोवप आनीक लोकां भितर कन्फ्युजन करप. हांवें जो मुद्दो इशू रेज केल्लो की तुमचो जो मुख्यमंत्री आसा तो अकार्यक्षम आसा, इनएफिशियंट आसा आनी गोंयचे साबार प्रश्न तो सुडावे करपाक शकना, हे तुमी सगळे कन्विन्स जाल्ले आसात आनी त्याच खातीर तुमी ताका बदलपाक सोदतात. ह्या हेजेर ताणें उत्तरूच दिलें ना. सो तेणें एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर, जशें खंयच्याय इश्यूचेर ते एटेन्शन डायवर्ट करता खातीर ते परत आनी एक फट यूज केले, कारण ते खरें उलोवपाकूच शकना. तेंच्या रक्तांकूच ही फट आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा सावियो डायस.